पणजेत स्मार्ट सिटीच्या नावान एकतर मेळत थंय रस्ते फोडल्यात। पणजेत येवप्यांक ह्या खातीर गाडयो पार्क करपाक सारकी सुवात मेळना। तातूंत भितर पे पार्किंग वाल्यांनी लुटमार चलयल्या। तशेंच ते दादागिरी करून लोकांचेर हातूय उखलतात असो आरोप तारा केरकर हांणी केला। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। स्मार्ट सिटीच्या बोवाळान जायत्या लोकांक न्ही हांगासर पार्किंगेक त्रास जाता हे आमी पयलींय सांगताले आनी आजूय परत सांगता। कितें जाल्लां मेन ऑफिसां आसा गव्हर्मेंटाची थंयसर खंय तरी पार्किंग मेळनासल्या कारणान ऑफिस स्टाफ पळय आसा ते भायल्यान खंय तरी दवरल्या कारणान सबंद दिसाचे तांकां 200 रुपया 100 रुपया अशें तांकां चार्ज केले वता। आनी हेका लागून एक व्हिडिओ आमी पळयल्लो, एक गव्हर्मेंट सर्वंट आपल्याक अशें हांगा त्रास जाता आमचे आनी ताका लागून आमी सबंद दिसाक जर आमी हांगा गाडी घेवन येता, एक समज काणकोणसून येता जाल्यार केप्यासून येता जावं आनी पेडण्यासून येता, तेंची हांगासर कार ज्या बायकाची गजाल वेगळी आसा पण कार जर हाडटा जायत तो जाल्यार ताका ते त्रास जाता। आनी बाकीचे टुरिस्टांची गाडी हांगा एक काडटा ते काडटा, तुमी गव्हर्मेंट सर्वंटाचेय काडटा असो तेंचो एक इश्यू आसलेलो। आनी हेका लागून न्ही आमी सुद्दां पळय आमकां खंय तरी आमी हांगासर येता, खुबश्या लोकांक पार्किंगेचो हांगा जाता। सरकारान एक काम करपाचें, पार्किंगेची सद्या तरी न्हू पयशे कोणाचे घेवपाचे मातशे कमी करपाचे। सबंद दिसाचो जर तो कार जर दवरता जायत तो 20 रुपया दिता जाल्यार ओके म्हणपाचें, ते 200 रुपया दी 300 रुपया दी। आजुनूय हेंचे जो कॉन्ट्रॅक्टर पळय जेणे घेतलेले आसा तेजे ते भुरगे दवरलेले आसा ते अशा रितीनी न्ही लुट्टा अशें दिसता। खरें म्हणजे जाल्यार म्युनिसिपालिटीन हेची दखल घेवपाची गरज आसा आनी आमच्या सरकारानूय बी हेची दखल घेवपाची। पणजे शहर हे आमचे राजधानी म्हटल्यार हांगा मेन ऑफिसां आसा ती आमच्या पणजेनूच आसा। आनी हांगा येवपाक जर लोकांक इतलो त्रास जाता आनी कितें तरी लोकांक पार्किंगेक जर हें जाता जाल्यार ह्या स्मार्ट सिटीन आनीक कितले दीस लोकांक हो हॅरसमेंट वो कितले दीस तरी लोकांक हे सगळे सहन करचे पडटले कांयच खबर ना। तर जर हे पार्किंग बंद केल्यार CCP म्हणटा की तांकां रेव्हेन्यू लॉस जाता, सो हे रेव्हेन्यू कोण बघ रेव्हेन्यू जर तुमकां हे जा तुमी एक बरोबर सगळेच जर तुमी काम स्टार्ट केले आनी मेन हेतून जर तुमी ब्लॉक करून दवरले जाल्यार पार्किंगाचो तुमचे रेव्हेन्यू जाल्यार तुमकां आनीक कसले रेव्हेन्यू ना। कॅसिनोचो इतलो रेव्हेन्यू मेळटा मरे आनी तुमकां टुरिस्ट येता तेंचो रेव्हेन्यू मेळना, तुमचे कडेन हांगा हॉटेलां बिटलांचे रेव्हेन्यू मेळना। पार्किंगेचे तुमी ना जाल्यार जाता इतले बेगीन तुमी रात दीस लागून तें काम पूर्ण तरी करा। आनी तुमकां इन्कम म्हणटात तुमी इन्कम करपाक जाल्यार कशेंय करूंक जाता, कामां फास्ट करा। स्मार्ट सिटीच्या हितून फास्ट कामां करूंक दवरा। आतां कितले वर्स जाले? 7 वर्स जाले तुमी स्मार्ट सिटीज करता, 7-8 वर्स जाले म्हाका दिसता। हो तो कोण तो MLA पयलींचो MLA आसलो तो कुंकळकार, त्या वेळापासून स्मार्ट सिटीचें काम चालू आहा। अजूनही तुमची स्मार्ट सिटी झोपाना म्हणजे आनीक तुमी कितलीं वर्सां लायतले? आतां तुमी सिवरेजाचें काम चालू केलां, एकदें व्हडलें एकदें बंद करून केलां, थंय तुमचे डेंजर लायट बीट कांय ना ते सगळें तुमी करून दवरला। आनी तुमकां जर इन्कम आसा जाल्यार तो पळय तुमी तुमचे इन्कम बरोबर आसा, कॉन्ट्रॅक्टराचे ते भुरगे आहा ते कशे लूट करता ते तुमकां खबर ना, हितून लोकांक त्रास जाता, तेंचेर वॉच दवरा। तुमचे इन्कमाचे चिंतू नाका, ते भुरगे कितले त्रास करता ते पळया। ह्या भुरग्यांचेर वॉच दवरूंक जाय न्हू, जे भुरगे तिकीट मारपाक आसता त्या भुरग्यांक वॉच दवरूंक जाय, ते दवरिना। म्युनिसिपालिटीचे इन्कम म्हणून तुमच्या नांवान हे लोक आपले पळय भाजून घेता। कोणाक दिला कॉन्ट्रॅक्ट कोणाक दिला त्याने पळोवपाक जाय। तो वयल्यान आमी अशें आयकलां तो कोण तो पात्रांव आसा तो क्या है देता नाही काडटा खंय मारता अशें म्हणून आमकां ते चर्ची फुडल्यान कोणें आमकां सांगलेलें। टुरिस्टांक अशेंय बी मारता म्हणजे ही दादागिरी जाली न्ही। पळय आमकां तुमी तुमचो धंदो आसा तुमी कमयता, आमकां तुमचेर कांय प्रॉब्लेम ना। लोकां कडेन कशें वागचें, कशें लोकां कडेन इन्कम घेवचें ना साहब, तेवटेन बंद जाला न्हू आमचें कशें म्हणून आमी मागता। असले बिसले म्हणपाक जाता हेंचे अती जाता, दादागिरी जाता। तर कोण पात्रांव तसो मारता तो कॉन्ट्रॅक्टर कोण आसा तो म्हणून सांगलें, तेजें नांव सांगलां हांव सांगना तें आतां। केस बीन जाल्या ते ताका सांगलेलें हांवें तुम जाके कंप्लेन करो म्हणून। बायलाचेरूच मारले ते आनी तांकां कितें आसता मरे, तांकां हांगा केस करून हांगा अडकून रावपाचें आसना, ते 2 दिसाक लागून मजा घेयल्ली आसता। देता क्या नाही म्हणटा काडटा दिता, हे कितें?